आदलो प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरून गोंयकारांक अजीब है ये गोवा के लोक अशें म्हणिल्ले। ताचे फाटले कारण अशें, अख्ख्या गोंयांत सगळी न्ही गोंयांत न्ही बाकी सगळे कडेन काँग्रेस येताली आनी एकूच अशें हें गोंया ते सगळे काँग्रेस सोडून फक्त एमजी पार्टी निवडून आली आनी ती बी अशी भरघोस मतांनी निवडून आयले। हें ताका अजाप दिसलें नेहरूक, म्हणून ताचे उद्गार अशें केले की अजीब है गोवा के लोक। He thought and he expected that since Congress had been fighting for liberation in 46, 48, 55, etc., 54, Lohia has been going there and there have been a lot of killings, etc. And then I, as a Prime Minister representing Congress, sent the forces, military to liberate Goa. Goa has been liberated. So he expected that the Congress will be voted into power. But instead of that, it was a local, regional Maharashtrawadi Gomantak party that was voted into the power. That was a surprise to him. So it was a political statement. It was not a slur on the local Goan people. Absolutely no. आता हे पळयात, गोंय मुक्त जाले उपरांत विधानसभेची पहिली वेंचणूक 1963 जाली। काँग्रेसीक दिशिल्ले गोंयची वेंचणूक ते दोळे धापून जिखतले, मात निकाल वेगळोच आयलो। गोंयकारांनी खरें म्हणल्यार कोणाकूच बहुमत दिवंक ना। काँग्रेसीक तर गोंयांत एकूय सीट मेळूंक ना। दमणाक एक सीट मेळिल्ल्यान गोंयचे विधानसभेत काँग्रेसीचो अकाउंट उक्तो जाल्लो। 1963चे वेंचणुकेंत गोंयचे दमण दीव धरून 30 सीट, सत्ता स्थापन करपाक जाय आशिल्ले 16 आमदार, सुमार 3.5 लाख मतदार आनी 2,60,000 म्हणल्यार 75% लोकांनी मतदान केल्ले। मोगोक मेळ्ळे 14 सीट, युनायटेड गोवन्साक 12 सीट। दमणात काँग्रेस दीव मतदारसंघात अपक्ष जिखले। मोगोच्या तेक्याचेर फोंडे आनी सत्तरीत प्रजा समाजवादी पार्टीचे 2 आमदार आयिल्ले। मोगो 14, प्रजा समाजवादीचे 2 आनी दीवचो 1 अपक्ष धरून मोगोन सरकार स्थापन केले। मोगोक 40%, युजीक 30% जाल्यार काँग्रेसीक 17% मतां मेळिल्ली। पेडणे, दिवचल, काणकोण, केपें, सत्तरी, फोंडे मोगो बरोबर रावले। बार्देशाक मोगो युजीक 50-50, तिसवाडीत चडशे युजी बरोबर रावले। कुडचडे, पुराय, मुरगांव आनी साश्टीत युनायटेड गोवन्साचे आमदार आयले। पयले 4 वेंचणुकेंत मोगो सत्तेर आशिल्ले, मात एकदां तांकां स्पश्ट बहुमत मेळिल्ले, 3 फावट तेंको घेवन सरकार। 1963चे वेंचणुकेंत मोगोक 14 सीट मेळिल्ले, 1967चे वेंचणुकेंत 16 आनी 1977चे वेंचणुकेंत 15 सीट मेळिल्ले। 1972चे वेंचणुकेंत 18 सीट घेवन स्पश्ट बहुमता सयत मोगो सत्तेर आयिल्ली। ते उपरांत 1979त काँग्रेसीन मोगो फोडली। 1979 उपरांत मोगोचो कोणूच मुख्यमंत्री जावंक ना। काँग्रेसीन युजीची मतां आनी मोगोचे फुडारी आपले वटेन केले। 1994त भाजपान गोंयांत खातें उक्तें केले, उपरांत मोगोची मतां आपले वटेन केली। सद्याक मोगोचे वाठार भाजपा कडेन आनी युजीचे वाठार काँग्रेसी कडेन आसा। फुडारीच उखलून दोनूय पार्टी एकामेकांच्या मतदारसंघांनी आपले उमेदवार जिखून हाडटा, मात ते वेळचो वोटिंग ट्रेंड गोंयांत अजुनूय आसा तसोच चलत आयला हें स्पश्ट दिसता। प्रुडंटा खातीर लौकीक शिलकार।